कशें आसा जवळ जवळ 35 घरां आमी तातूंत निदर्शनां हाडल्या आनी तातूंतल्या लोकांक जवळ जवळ पयली बॅच 15 जाणांची ती तपासपाक व्हरपाची थारायली. हांवें पयरूच सुचोवच केलो की कोवीड हॉस्पिटल दुसरें जाय आनी गव्हर्मेंटान ताची नोंद घेतली. आनी ही कोवीड जेन्ना हॉस्पिटल नॉर्थ सायडीक गरज आसा तेन्ना हांवें अशेंय म्हणिल्लें की हेल्थ डिपार्टमेंटाची खुबशीं मोठी मोठी हॉस्पिटलां नॉर्थ सायडीक आसात. तातूंत एक कोलावलीम जे हजोणा कॉन्स्टिट्युएन्सीत आसा ताजी जाता जाल्यार म्हापशाक तेकून जस्ट 5 किलोमिटर 5.5 किलोमिटर किंवा 6 किलोमिटर फ्रॉम म्हापसा और भितरल्यान बिट्टोरच्यान गेलो पणजेच्यान जाल्यार 8 किलोमिटर फ्रॉम आमचें जें बिट्टोर आसा म्हणजे मांडवी ब्रीज सोंपता ताच्या सकयल्यान जर गेलो आसत जाल्यार इट कम्स टू अरावंड 8 किलोमिटर. आनी ह्या खातीरूच जेन्ना सुरवातीक ही सगळी तयारी जावपाक जाय आशिल्ली पयले 2 म्हयन्यांत ही तयारी न केल्ल्या कारणान आज आमी सगळे धांवपळ करीत आसा. 1,061 कोटीचो GST मार्च पयलींचो आयला तो मेळ्ळ्या कारणान आतां जी मशिनरी जाय लोकांक हेल्प करपाचे आसा हे जे बारीक बारीक रिक्षावाले टॅक्सीवाले मोटरसायकल पायलटवाले किंवा जे फुडकार आसूं जे कोण बारीक बारीक घटक आसा तांचे खातीर 100 कोटी रुपया गव्हर्मेंटान इमिजिएट मदत करता जेणे करून इन्क्लुडींग पत्रकारांची परिस्थिती जी आसा म्हणजे आज जनमंचाची हांव पत्रकार म्हणना हांव जनमंचाची परिस्थिती जे घटक अत्यंत सामके गरीब अवस्थेत आसा तांकां हातभार लावपाची आवश्यकता आसा आनी एटलिस्ट 100 कोटी तरी गव्हर्मेंटान हातूंतले कुशीन दवरचे आनी ह्या लोकांक पयलीं हातभार लावची. जी मशिनरी कोविडा खातीर आमकां जाय जी विलगीकरण सेंटर्स आनी आमकां प्रोविजन करपाक जाय ज्यो खाटी अवेलेबल करपाक जाय ज्यो क्वॉरंटायन सेंटर्स करपाक जाय ती ह्या पयशांनी पयलीं अरेंजमेंट करचो ओगीच मेळत तशे पयशे. आनी जे प्रोजेक्ट अननेसरी घेता गव्हर्नरान खुद्द सांगलां दॅट आय एम सरप्रायज म्हणून आमी गेले गव्हर्नरा कडेन आय एम सरप्रायज म्हणून नवें राजभवन अशे परिस्थितीक बांदपाचें डिक्लेअर करता. ते दोतोर आनी नर्सी रात दीस काम करता पूण तांकां जे मटेरियल जाय स्टाफ जाय तो फोंडा हॉस्पिटलांत एवेलेबल ना आनी त्या खातीर खुबश्यो केजीस ज्यो ज्यांची स्वॅब टेस्टिंग जाता त्यो केजीस 2-2 दीस त्यांचे रिजल्ट मेळना. त्या खातीर गव्हर्मेंटाक म्हजो रिक्वेस्ट इनफॅक्ट आनी त्यांची जबाबदारी की हे सगळे बेगिनात बेगीन करून घेवपाची आनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स आनी एक्स्ट्रा मशिनरी तांकां अवेलेबल करपाची. कारण फोंडा हे प्रमुख केंद्र जावन आयिल्लें आसा कारण थंयच्यान इवन वाळपयचे लोक सुद्दां टेस्टिंगा हांगा धाडटा सावड्डे भागांतले लोक हांगा येतात आनी त्या खातीर हे बेगीन करचें. तिसरें जी वॅक्सिनां गोंयांत एवेलेबल आसपाक जाय ती कमी प्रमाणांत आसा. हांवें फाटले फावटी सांगिल्लें की प्रायवेट हॉस्पिटल खंय तरी तयार करा. दीनानाथ मंगेशकर जे हॉस्पिटल आसा आमचे पुण्यात ताणें सोयी कश्यो तयार केल्या त्यो वचून पळया पूण आजून पसून हेची नोंद आमच्या गव्हर्मेंटान घेवना आनी ती तांणी नोंद घेवची थंय खरेंच बरी सेवा दीनानाथ मंगेशकर दिता अशें म्हणजे खुबश्या लोकांनी निदर्शनाक हाडला खुबश्या दोतोरांनी निदर्शनाक हाडला. त्या खातीर ह्यो सोयी पळोवन आमी गोंयांत त्यो सोयी कश्यो तयार करतले कारण सादारण हो जो कोरोना व्हायरस जो आसा तो सादारण डिसेंबर पर्यंत मुखार वचत रावता आनी त्या खातीर डॉक्टरी उपाय येवजना खातीर ह्या हातूंत मोगो पक्ष हांगा जी संबंद देवळां आसा तांच्यो कमिटी आमचे सरपंच जे श्रम हातूंत स्वता सगळे जाण मुखार येता ह्याचेर उपाय करपा खातीर आनी पुरोहीत व ब्राह्मण व अशा लोकांनी अशें ठरयलां की
महामृत्युंजय जप प्रत्येक देवळांनी 1-1 लाख 5 दीस हो कोरोना व्हायरस नष्ट जावपा खातीर गोंयचे लोक, भारतांतले लोक आनी ह्या पृथ्वी वयल्या लोकांक उत्तम आयुष्य आरोग्य मेळचे खातीर असो संकल्प दवरून जवळ जवळ डेली एक मनीस 2,500 ह्या प्रमाणे फुडले 7 दीस फाल्यांच्यान 8 आमी ही सुरवात करता. सगळ्यांत पयलीं आमचें जें ढवळीचें देवूळ आसा त्या देवळांत थंयचो ब्राह्मण वर्ग, थंयची कमिटी अलॉंग वीथ सरपंच, हांव स्वता थंय प्रेजंट आसतलो फाल्यां सकाळीं 8. त्या नंतर सांजचे कपलेश्वराक आनी त्या नंतर एक देवळाक म्हणजे आमच्या महालक्ष्मी देवळाचे कमिटी मुखार सरल्या, त्या भागातले सरपंच मुखार सरल्या, शांतादुर्गेची कमिटी मुखार सरल्या, कपलेश्वराची कमिटी मुखार सरल्या, त्यानंतर म्हालसेची जी आमची कुलदेवता आसा मंगो पक्षाची आनी खुबश्या लोकांची हे आसा, तांची नवदुर्गा आसा, त्यानंतर आमची मडकयची नवदुर्गा आसा. ह्या सगळ्या देवळांनी फुडल्या 6 ते 7 दिसां भितर प्रत्येक देवळांत कमीत कमी 7 दीस असो हो महामृत्युंजय जप आसतलो.